अधिवेशनाक आणि वेंचणुकेक काम करपी त्या स्टाफाक त्रास जातलो म्हूण अधिवेशन 10 दिसांत कवळटा. 10-20 असेंब्ली करतली. कित्या खातीर कारण कितें? ते कारण एक गव्हर्नमेंटान एक विशय हाडिलो की पंचायत इलेक्शन आणि पंचायत इलेक्शनाक प्रमाणे सगळो जो स्टाफ आसा तो एंगेज उरता. पंचायत इलेक्शन्स आसा आनी पंचायत इलेक्शनाचें काम आमच्या गव्हर्मेंट स्टाफाचेरूच सगळ्या पडटा. सो दॅट अलोंग द असेंब्ली चालू आसतना पंचायत इलेक्शनाची तयारी करप हे स्टाफाक शक्य ना, कारण सगळी कडेन तोच स्टाफ त्याच डिपार्टमेंटाचो स्टाफ सगळी कडेन रिपीट करता. ती क्वेश्चन अवर्स आनी असेंब्ली परत हांगासर रातची आनी ते दोनी मॅनेज जावचें ना. पोजिशनाक मागलें की हे दीस फुडें व्हरा आनी मागीर इलेक्शन जालें. ऑपोजिशनाक मागप खूब सोंपें आसता. सरकार चलयता आसतना पूर्ण बजेट पास करून घेवपाक जाय. अदरवायज पूर्ण बजेट जो पर्यंत पास जायना तो पर्यंत बाकीचे डेव्हलपमेंटाचे प्रोजेक्ट जे आसा ते हॅम्पर जायत आसता. त्या खातीर पूर्ण बजेट पास जावप हें चड म्हत्वाचें आसा. विरोधक म्हणटा फुडलें अधिवेशन तरी व्हडलें घेयात. आमी असो डिमांड केल्लो की वोट ऑन अकाउंट तुमी आनी 2 म्हयन्या खातीर घेयात आनी फुडलें आसा तशें सेशन सेम बिजनस जो आहा तो फुडले डेटीक ट्रान्झॅक्ट करप. कित्याक पयलेंचदा अशें जाता की गेले 5 वर्सांनी पयलेंचदा एक 5 आठवड्याचें म्हणल्यार 1 म्हयन्याचें सेशन गोंयाक मेळटालें. सो लोकशाहीची हत्या म्हणटा ती सुरवात जाल्ली आहा. आतां आमी स्पिकरा कडेन एक एश्युरन्स मागलें की फुडलें सेशन जें जातलें तातूंत हे दीस आहा ते तरी तातूंत घाल आनी मेकअप फॉर दोज डेज. ऑन दॅट ऑल्सो देर हॅज बीन नो क्लियर अश्युरन्स गिवन. तीन जो तमाशा केल्लो तो इट वॉज लायक वन सायडेड. इट वॉज ऑलरेडी प्री प्लॅन्ड. हांगेलो जो वॉयस आहा तो वॉयस हे गव्हर्मेंटान आनी हे BSc मिटिंगान आयकोंकूच ना. दे आर नॉट इवन बॉदर्ड कितें सांगता ते. आमकां ही खात्री पडलेली की बाबा ते कर्टेन करतलेच म्हणून हे सेम थिंग जालें. ताका लागून आमी प्रेस कॉन्फरन्स पासून घेवन आमी सांगलेले आनी सेम जे आयज सरकार सांगता आपूण करता म्हणून ते करीत ना. बोलत्यात कितें करता हे आपणाक जाय तशें सेटिंगां करता आनी आपणाक जाय तशें चलयता. आमी स्पिकराक आयज रिक्वेस्टूय केला असेंब्ली सेशन आतां कर्टेल करता फुडें आमकां तितलें तूं वाडोवन दी आनी हे जातलें म्हणून आमकां आशा आहा. चीफ मिनिस्टरान सांगलें की आपूण एश्युरन्स दिवंक शकना पूण स्पिकरान एश्युरन्स आमकां वर्बली दिला नॉट इन रायटींग. पोगो बिलाचेर गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीची चर्चेची तयारी. पोगो बिलाचें हांवें थंय तांकां सांगलां. स्पिकराक हांवें रिक्वेस्ट केला. इवन विरेशान ताजेर उलोवंक नासलें पूण हांवें उलयलां की पोगो बिल घेवंक जाय डिस्कशन. ताजेर सोक्षमोक्ष लागूंक जाय. तें कोल्ड फ्रिजान घालून जाय तेन्ना तें भायर काडप, जाय तेन्ना ओपोजिशन डिवायड करपाक तें वापरप हें सारकें न्ही. सो whether this bill fits within the framework of the constitution, then it should be accepted by the honorable speaker and it should come up for discussion and we will also participate in the discussion and if it is good for the people of Goa we should adopt it. We should accept it. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार.